येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. म्हादयचें उदक बरेंच तापत चल्लां. म्हादय वाटोवपाक मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात जावपी भौशीक बसकेत वांटेकार जावपाचें विरोधकां कडल्यान आव्हान. जाल्यार म्हादयचे 30 वर्सां आदले झूज कायदेशीर पद्दतीन जिखपाचें मुख्यमंत्र्याचो हावेस. बार आनी रेस्टॉरंटांत चलपी डान्स बाराचे जातले परवाने रद्द. कळंगूट ग्रामसभेचो थाराव. पूण डान्स बार बंद करपा खातीर पाळची पडटली प्रक्रिया, म्हणटा सरपंच. दिल्ली सयत देशांतल्या जायत्या वाठारांत तापमानात मोठ्या प्रमाणात उणाव. हवामान खात्या कडल्यान थंड ल्हाराची शिटकावणी. थंड ल्हाराचो गोंयचेर जावचो ना परिणाम, पूण अनुभवपाक मेळटलीशी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. फाल्यां सकाळी सावन गोंय विधानसभेचें 8वें अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा. अधिवेशनाचे दीस फकत 4 दीस थारायल्ल्यान ह्या काळा भितर आपले म्हत्वाचे प्रस्न कव्हर करपाचें व्हड आव्हान विरोधकां मुखार आसा. म्हादयचेर नवो वाद सुरू आशिल्ल्यान विधानसभेत बोवाळ जावपाची दाट शक्यताय आसा. शियाळे सत्राची सुरवात राज्यपालाच्या संबोधनान जातली आनी ताचे उपरांत आर्गां ओंपपाचो आनी परबी दिवपाचो थाराव मांडल्या उपरांत आनी प्रस्न तास आनी शुन्य तास घेवन कामकाज सुरू जातलें. उपरांत 31 वेगवेगळ्या विधेयकांक संमती दितले आनी उपरांत वेवसाय सल्लागार समितीचो पयलो अहवाल मुख्यमंत्री मांडटलो. सुरवातीक अधिवेशन 4 दिसांचेर केल्ल्यान विरोधक फुर्योज जाल्ले आनी आतां म्हादय विशय तापला. हे सगळे प्रस्न एकठांय जाल्ल्यान विधानसभेत कोफुसांव घडूं येता वा विरोधक सत्राचेर बहिष्कार घालपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. यम म्हळ्यार मोपा, मायनींग आनी म्हादय ह्यो आमच्यो वयल्यो 3 संकश्टां. मोपा आनी मायनींग सुरू जावचें न्हय ह्या खातीर साबार जाणांनी खटपटी सुरू केल्ल्यो, पूण तातूंत आमकां जैत लेगीत मेळ्ळा. म्हादयची झूज 30 वर्सां जाली, सगळ्यांत पोरणी लढाय, जी लेगीत आमी कायदेशीर पद्दतीन जिखतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. सध्या गोंयांत म्हादयचो विशय बरोच तापट जाला. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान भाश्य केलां. थोड्या खातीर म्हादयचो विशय राजकारणी आसतलो. जांकां म्हादयचो एम खबर ना, म्हादयचो उगम आनी ताचो शेवट खबर ना, ते म्हादयचेर पणजे बसून शाणपणां सांगतात. सध्याचे विरोधी पक्ष म्हादय विशया वयल्यान जायते कडेन सभा घडोवन हाडटा. ताचेर मुख्यमंत्र्यान टिका केल्या. आयकात. It is an M stand for mining, M stand for म्हादई आणि M stand for मोपा. आमचेर आसलेली 3 संकटां हांव मुद्दामून सांगता. मोपा सुरू जाता आसतना फाटली 6 वर्सां लोक कोर्टान गेले. मोपा बंद करपाचो प्रयत्न केलो. एनवायरमेंटाच्याच नांवाचेर मोपा कसोच चालू जावचो न्ही म्हणूनय प्रयत्न केले. मोठमोठे प्रयत्न जाले. आमकां सुरू करपाक मोपा 2 वर्सां उशीर लागलो. मोपा खरें म्हणजे 2 वर्सां पयलींच सुरू जावपाक जाय आसलो. आनी तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, मोपांतल्यानय बी 37.6% रेव्हेन्यू सरकाराक येवपाचो आसा 2 वर्साच्या उपरांत. एम स्टँड फॉर मोपा. सेकंड इज एम स्टँड फॉर मायनींग. ज्या मायनिंगाक सुरू जावपाक आज 10 वर्सां लागली. ऑलमोस्ट 10 वर्सां आमी कितले कश्ट काडले आमकां खबर आसा. ज्या कश्टांतल्यान आमचेर जायत्यो टिका जाल्यो. मायनिंगूय सुरू जाता आसतना जायते लोक कोर्टात गेले. जायत्यो गजाली आमच्या विरोधात उलयले. जाय तितक्यांनी शंक मारून जाले. बट तरी सुद्दां देव आमच्या वांगडा आसा. मायनिंग आयज सुरळीत रित्या सुरवात जालें. आनी तिसरी गजाल एम स्टँड फॉर म्हादई. आनी आज हांव परत एकदां सांगता, म्हादईची लढाई तर सगळ्यात जुनी लढाई आसा, जाका 30 वर्सां आज पुराय जायत आसा. फाटल्या 30 वर्सांक कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्र हांच्या मदीं लढाय खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. लिगली आसा, टेक्निकली आसा, पॉलिटिकली आसा. थोड्या जाणां खातीर तो राजकारणाचो विशय आसतलो, कारण तांकां फक्त आत्ताची म्हादईची याद जाल्या. तुम्ही फाटल्या दिसांनी काडून पळयात. बाब विशांमध्ये थंय आसा. हांव आमदार आसा म्हणून न्ही, हांव आमदार आसच्याय पयलीं इन द इयर ऑफ 1998 म्हादईच्या आंदोलनान आसा. आनी मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे जांकां म्हादईतलो एमूय खबर ना आनी म्हादई खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता हेंय खबर ना, ते आज म्हादईचेर पणजे बसून भाशणां करतात आनी म्हाका सांगतात शाणपणां. म्हणून
म्हाका निश्चितरित्या खात्री आसा ज्या पद्दतीत आमी लिगली फायट करता, ज्या पद्दतीत आमी टेक्निकली टॅकल करता आणि ज्या पद्दतीत म्हणजे आमचे लर्नेड एजी हांगासर आसात आणि ज्या पद्दतीत मुद्दे म्हणजे आमी खंयचोच विशय आमी सुप्रीम कोर्टात, माधई ट्रिब्युनलान आणि बाकीचे कडेन जे ऑब्जेक्शन्स तांकां हाडपाचे हे सोडूंक ना आणि निश्चितरित्या जेन्ना 2 विजय आमचे जाले, परत एकदा सांगता मायनिंगाच्या बाबतीतूय आमी जिखले आणि मोपाच्या बाबतीतूय जिखले, माधईचे बाबतीत आमी जिखतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. म्हादयचेर विरोधी पक्ष एकवटीत जातात ते पळोवन आरजी सुप्रिमो मनोज परबान म्हादयचेर राजकारण करूं नाका म्हणून विरोधका कडेन एकवटीत जावपाक न्हयकार दिल्ल्यान वातावरण आनीक तापलां. इतलेंच की ताच्या पक्षाच्या वांगड्यांनी ताका तेंको दिवपाक न्हयकार दिला. म्हादयचेर गोंयकारांची फूट घालपाचो मनोज परबाचो निमाणो ध्येय कितें हाचेर सद्याक चर्चा सुरू आसा. पळयात. मनोज परबाच्या आर्जीचेर ताच्या वांगड्या विरोधी समपक्षाच्या तशेंच स्वताच्या पक्षांतल्या वांगड्यांची अफाट प्रतिक्रिया आयल्या. म्हादयचेर आझाद मैदानात जाल्ले भौशीक बसके वेळार मनोज परबान गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस आनी आप हांचे आड उलोवपा उपरांत ही फूट सुरू जाली. पक्षांतल्यान फुटून वचपी वांगड्यांक आतां प्रस्न पडला की मनोज परब म्हादयचेर कसलें राजकारण खेळटा. आयकात. आज तुम्ही पळोवपाक शकतात म्हादय सारख्या सेन्सिटिव्ह इश्यूचेर हांगा राजकारण जाल्लें आसा. जे राजकारण फाटल्या आयताराक ह्या आझाद मैदानाचेर जेका आमी पवित्र जागो असो मानतात, कसलेय क्रांतीची सुरवात करतना आमी ह्या आझाद मैदानाक पवित्र जागो असो मानतात, त्याच आझाद मैदानाचेर जे हांगा राजकारण जालें त्या राजकारणाचो आयज आमी निशेध करपाक लागून आयज तुमकां सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्साक आपयल्ले आसा. जाल्यार आयज हे सगळे आमी पळयतात की राजकारण चलता म्हटल्यार म्हादय सारख्या इश्यूचेर जेन्ना आमी सगळे गोंयकारांनी एक मुठीन एक मूठ अशी एक कडेन करून आमी सगळे गोंयकारांनी कर्नाटका अगेन्स्ट आमचो आवाज दाखोवपाक जाय, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमचो आवाज दाखोवपाक जाय, जाल्यार हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी राजकारण करता कित्याक? हो आयज मुद्दो जाल्लो आसा. आयज सगळे गोंयकार म्हणटात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी राजकारण करता कित्याक? तुम्ही जाणात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 10% वोट शेअर काढलो. त्यांचे फॉलोवर्स आसा 10% वोट शेअर काढले म्हणजे त्यांचे फॉलोवर्स आसात. त्या फॉलोवर्स आयज कन्फ्यूज करता कित्याक? ते सगळे फॉलोवर्स जे आसात ते आयज खंय तरी एक कन्फ्युजनाक पडलेले आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा वचपाचे काय दुसरी सायडीक गोंयकार म्हणून जे एक कडेन जातात तेंचे वांगडा वचपाचे, ते सगळे आयज कन्फ्यूज जाल्ले आसात. जाल्यार हे जे पयर ताणें मिटिंगेक हांगा म्हटले सगळे पार्ट्यांचेर चडलो, सगळे पार्ट्यांचे अगेन्स्ट उलयलो, ह्या पार्टीन हे करूं ना, त्या पार्टीन ते करूं ना, ते सगळे उलयले. म्हाका ते पार्ट्यांचे नांव घेवन दिसता की काँग्रेसीचेर चडलो, आपाचेर चडलो, गोवा फॉरवर्डाचेर चडलो. हेजें मेन कारण कितें? ही जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी पार्टी आशिल्ली ती पार्टीन जे कितें लोकांक सांगलेले गोंयकारांक आपूण एक करतलो म्हणून सांगलेले ते आयज पर्यंत तेणी केल्ले ना आनी आतां जो म्हादय सारके इश्यू आसा त्या इश्यूचेर ते आयज फूट घालतात. म्हणून आमी सगळे आमचे जे गोंयचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर जेन्ना आमी काम केल्ले तेन्ना आमी प्रत्येक घरान भोंवलेले. तितले आमचे गोंयकारां कडेन मागता की जे 22 जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक आमी एक आमचे कडल्यान चूक जाली, कळत नकळत आमचे कडल्यान एक चूक जाली की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट केलो. ह्यान फुडें आमी आमचो संबंध हे जे हांगा कॅन्डिडेट आसात आनीकूय कॅन्डिडेट जे आयज पावले ना, आनीकूय कॅन्डिडेट आयज येवपाचे आशिल्ले तांचो मातसो पर्सनल प्रॉब्लेम जालो. आनी एक 3-4 कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसात ते कॅन्डिडेट आयज पावले ना कित्याक अचानक ही आमची मिटींग हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची जाली म्हणून ते आयज पावले ना. तेवूय कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसतले आनी जितले कॅन्डिडेट आयज हांगा दिश्टी पडटा, जितले मेंबर्स आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, ह्या माध्यमांच्यान आमी आख्खी गोंयची जनतेक सांगपाक सोदतात ह्यान फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आमचे कांयच रिलेशन ना. तांणी उक्तायिल्लो आनीक एक व्हड हुस्को म्हळ्यार गोंयकारांक वेगळावपाचो यत्न करपाचो निमाणो ध्येय कितें. लागीं सगळे आमदार एकवटीत आसतना विरेश बोरकार म्हादयचेर ताचे वांगडा उबो रावपाक कित्याक न्हयकार दिता. आयकात. जी हांगा मिटींग घेतल्या तितून एकूय एक्टिविस्ट आमकां दिश्टी पडना. जे स्टेजीर आशिल्ले ते सगळे ताचे कार्यकर्ते, ताचे जे कोण कॅन्डिडेट्स आशिल्ले तेच सगळे स्टेजीर आशिल्ले आनी तेच उलयले. इवन विरेश बोरकार सुद्दां जे कितें उलयला ते सगळे एंटी हे जे ओपोजिशन आसा तेंचे अगेन्स्टूच उलयला जे आयज गोंयकारांक एक करपाक सोदतात. की जेन्ना बाकीचे 39 MLA एक कडेन आसात ते आपली पार्टी विसरल्यात, सगळे जे MLA एक कडेन आसात तांकांय म्हादय तितलीच इम्पॉर्टंट आसा जितली विरेश बोरकाराक आसा. जाल्यार आयज सगळे समज एक कडेन येवन आपलो आवाज करपाक सोदतात जाल्यार हितून विरेश बोरकार सेपरेट वयता कित्याक? हो प्रश्न पडटा विरेश बोरकारा हितून कितें आसा?
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हादय वाटोवपाक आतां गोंय पेटोवन उठला. बाणावले मतदारसंघातल्या 7 गांवांतल्या सरपंचा वांगडा बाणावलेचो आमदार बेन्झी विएगासान सोमारा वेर्डी सांखळे हांगा जावपाचे भौशीक बसकेंत व्हड प्रमाणांत वांटो घेवन बाणावलेच्या गांवकारांक एकवटीत जावन म्हादय वाटोवपाक फुडें सरपाचो उलो मारला. तशेंच हे बसकेक वचपाक दर एक गांवांत फुकट बशीची सुविधा आसतली अशें सरपंचान सांगलां. पळयात. म्हादयाक जे जितले रिसर्च आशिल्ले ते म्हाका सगळे गोंयकारांक आयज खबर आहा आनी हेच्या मुखार अवेरनेस करीत आसतले. बट युनिटी फॉर टुमॉरो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फाल्यां लोकांनी भायर सरपाक जाय. हांव म्हाका 7 विलेजी लोकांक गावेलसीम, कारमोना, ओर्लीम, वार्का, बेनावलीम, कोलवा आनी सेरावलीम सगळ्या लोकांक लागीं मागता की फाल्यां तुमी येवचे. एमजी जावं बीजेपी जावं म्हादय पॉलिटिक्स लागना. म्हादय आमी जर आवय म्हणटा. 11 तरी रिवर्स आहा गोंयांत ज्यो आमच्यो रिवर्स ऑफ लायफलायन म्हणटा. आमगे रिवर्स आहा ते भाशेन म्हादय जर तरी सुकली जाल्यार मांडवी इफेक्ट जातली. हे सगळ्या खबर आहा. सुचपुसाक रावन फायदो ना. द डिमांड टू द चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी क्लियर. You are not able to do this in a legal way. You need to tell the government your engine which is running, the single engine, you need to give him a clear instructions that if you do not give our DPR, if you do not revoke the DPR, we will all resign. The chief minister should take the lead to resign and if required we will all follow you. आज गोंयांत सगळ्या लोकांक खबर आहा म्हादय विशयाचेर. जायते एक्टिविस्ट जावं सगळे लिडर जावं आमचे पॉलिटिशियन सगळे भायर सरले एकूच मुद्दो घेवन हे म्हादय राखपा खातीर. सो सगळे गोंयकारांक हांव उलो मागतां फुडें सोमतेन भायर सरचे फाल्यां सोडाय. My humble request, my call out to my Karmonkas especially, to come out, show your support, and it's for a good cause. Therefore, I request each and every one of you to please come out, show your support at the open ground next to the Amona Virdi Bridge in Sakni at 4 p.m. tomorrow. The bus will leave at 2:30 from the Dimero Chemist. हो जावन आसा हॉट टॉपीक आमच्या गोंयांत चालू आसा. हांव म्हजो पर्सनल रिक्वेस्ट करता म्हज्या वडीलकार भाव भयणांक तुमी सगळ्यांनी फाल्यां 16 तारीख तुमी चलो सांखळी भायर सरचे. रिवर जावन आसा गोंयकारांची लायफलायन. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक भाव भयणांक उलो मागता 16 तारखेर सगळ्यांनी मोठे संख्येन भायर सरून आनी म्हादय रिवर ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करून. सो आमची भास वॉलकार 3 जंक्शनांनी भास आसतली. वॉलकार, मार्याबॉल आनी पात्रोसीन चॅपल. आमचे फ्युचर आमचो म्हादय हे एका लागून आमचे MLA आमकां सपोर्ट करता आनी भास दवरल्या फाल्यां व्हडे चोरांचेर चर्ची कडेन वार्का चर्च. सगळ्यांक उलो मारता मातशें येवन आमकां सपोर्ट करे. हे लोकांक पासून आमी करता. मातशें येयात आनी हाजीर जाय आनी सगळे आमगे MLA आमकां सपोर्ट करता. But today everybody is aware the consequences. आज जर उदक डायवर्ट जालें जाल्यार गोंयांत तेजेर परिणाम कसलो जातलो तो. आनी सरपंच कावेलोसीन I request all the people try to come and join this and show your support. आमगेली बस ओडेसोराचेर कावेलोसीन चर्च थिंगसर सुट्टली ओडेसोराचेर. हांव मागता लोकां लागीं तुमच्या घरांतलो कोणूय पावता जाल्यार एकटो तरी येवन आमी हे आंदोलनाक आमी सपोर्ट करचो. आज जाल्ले कळंगूट ग्रामसभेत डान्स बाराच्या तापट प्रश्नाचेर गरम चर्चा जाली. तांच्या जाग्यार डान्स बार चलोवपी बार आनी रेस्टॉरंटाक दिल्ले सगळे परवाने रद्द करपाचो निर्णय ग्रामसभेन घेतलो. पूण हे डान्स बार बंद करपा खातीर प्रक्रिया पाळची पडटली अशें सरपंच जोझेफ सिक्वेरान सांगले. पळयात. डान्स बार सोडल्यार गांवचे बसकेत कोयर, रस्ते, येरादारी वेवस्थापन, ड्रग्स, वेश्या व्यवसाय अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली.
गावातल्यान फुलपी डान्स बार आणि तांच्या दलालांचेर थळाव्या लोकांनी आवाज काढलो आणि ते पुरायपणान बंद करपाची मागणी केली. अशा डान्स बारांक लागून गावात कायदो आणि सुव्यवस्था नाशिल्ल्यान गावच्या लोकांक त्रास जाता असो आरोप तांणी केला. आस्थापनांक कारण दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या आणि ही प्रक्रिया चालू आसा अशें जाप सरपंचान दिला. प्रोसिजर चालू आसा. प्रोसिजर बेश्टो जंप करूंक जायना. प्रोसिजर जंप केलो आमी जाल्यार तांकां चान्स पडटलो स्टे हाडपाक. डान्स बार पंचायतीन दिवंक ना आनी डान्स बार दिवपाचो आमचो प्रश्नूच ना. डान्स बार क्लब आनी ते पंचायत एक्टानूय ना ते. आमी फकत तुका दिता रेस्टॉरंट लायसन्स आनी स्ट्रक्चर. आता दोनूच आमी अशें कितें केलें बाबा तांकां नोटीस धाडले बाबा स्ट्रक्चराक धाडले आनी रेस्टॉरंट लायसन्साक धाडला. बाबा कोण तो पंचायत मेंबर फाल्यां म्हणटले 4 लायसन्स म्हाजी ना म्हणून. पूण तूं हांवें ताका सांगलें स्पश्ट करून सांग म्हणलें वॉर्ड मेंबर आहा इकराय आमी स्टेजीर आसले सगळे इकराय मेंबर आसले. इकराय मेंबर म्हाकाय धरून आनी तांकां सांगलें तुमी कोणाची आहा ती सांगात म्हणून आमचे कोणाचीच ना. एलिगेशन घालपाक कोणी कितेंय करूं शकता. आनी जे ती पार्टी आसा न्हू हे क्लब नायट क्लब म्हणटा ते सो कॉल्ड ते कितें करता हे मनशांक भोकून धाडटा आनी आमकां ते क्वेश्चन करता. मागीर मुख्यमंत्री आणि पुलीस दळान या डान्स बारांच्या विशयाक घेवन कानार केस ओडल्यात अशें म्हण सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सरकाराचेर टिका केली आणि फकत थळावी पंचायत तांच्या आड आवाज काडटा अशेंय सांगले. आयकात. आमचो हेड ऑफ द स्टेट म्हणजे चीफ मिनिस्टरान हे पळोवंक जाय आसलें. DIG पळोवंक जाय हे आमी लोक भायर कित्याक सरला तो. रायट आयज तरी ते पळयना जाल्यार म्हाका दिसना ते बंद जायतशें. आयज हे पळयना जाल्यार आयज तरी कोण गोंयकार असले एका ट्युरिस्टाक पासून कोणाक हात लायता न्हू आनी ते वचून ती कंप्लेन करता ते रोखडेच तुजेर आमच्या गोंयकाराचेर वा कोंकणकाराचेर केस फायल करता. वेरेज हे क्लब ओनर्साचेर केन्नाच करचे ना. द सो कॉल्ड क्लब ओनर्स आमी जामोस क्लब तेजेर आमी हायकोर्टानसान ऑर्डर हाडली टू सील दॅट प्रमायसीस एंड ऑल दॅट थिंग. आनी तेणेन एक स्टे न्हू इट इज डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत सेशन्सान आमकां ऑन होल्ड दवरल्या ती लेटर. आतां इतले तरी जाता knowingly that particular director of panchayat knows that the matter is in the high court. It came on newspaper. तरी पूण आसतना हे म्हणटा सब जुडिस मॅटर ऑर कितें म्हणून आनी कितें उरना. सो वी आर गोईंग बॅक टू द हाय कोर्ट. सी आयज तरी गव्हर्मेंटाचेर कितें हाडटलो जाल्यार न्हू यू हॅव टू अप्रोच द कोर्ट. इफ यू डोंट गो टू द कोर्ट थिंग्स डजंट हॅपन ओवर हियर एट द बॉटम लायन. आमी तांकां NOC फॉर एक्सायज दिता टू द एक्सायज डिपार्टमेंट. पूण एक्सायज डिपार्टमेंट 4 पासून तांकां लायसन्स दिता तेजेर कोण विचार करिना. हे आमी आयज लोकांक सांगले आनी लोक अंडरस्टँड जाला आयज. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडकयच्या बार आमरे खाजन शेतकऱ्यांचो वाद सुटून सुटना. फाटलीं 5 वर्सां खातीर येणावळ आनी खर्च हाचे योग्य विवरण समितीन सादर करूंक ना आनी 66 लाख रुपया घोटाळो लेगीत केल्ल्याचो आरोप शेतकऱ्यांनी केल्लो. ह्या खर्चा बद्दल म्हाका कांयच खबर ना म्हणत अध्यक्षान आपले हात वयर काडल्या. पळयात. फोंड्या मामलेदारान हाजेर वेळार योग्य ती कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान शेतकारांनी तिडक उक्तायली. मामलेदाराचो ह्या घोटाळ्यांत हात आशिल्ल्याचोय आरोप प्रेमानंद गावडेन केलो. सरकारान मामलेदाराचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करपाची मागणी शेतकाऱ्यांनी केला. आयकात शेतकारांचे म्हणणे. तू डायरेक्ट मामदाराकडे वचून तू कोण ताका हे दिवपा पळय मामदाराक आमचे दिलो हय तसोच तेणी मामदार दिलो. हांवें सांगलें कितें आयता मरे ताकी सांगलें पळय शेतकारा पयलीं हिशोब दी दाखय आनी मागीर मामदाराक 2 दीस उरल्या म्हणून मामदार सांगोया. आयता मरे अशें ताका सांगलें कोणा सेक्रेटरी 2 दीस उरल्या कोता येता पयलू शेतकाराक दाखोवया मागीर मामदार दिवं बरोबर. तो पागे आपणा मामदार तुमी मामदाराक वस्तू दिले तसो आपूण बार दिता. जे बार आमरे खजन आसा हे शेतकरी संघटनेक जवळ जवळ 600 शेतकार आसा
आणि 600 शेतकाराचे धरून फॅमिली धरून जवळ जवळ साधारण 3000 लोक आसा हांगा. आणि आज असो विषय आसा हांगसर जो कोटीचो घोटाळो जाला आणि जो प्रशासन जे आसा मामलेदार पळय आसा जे मामलेदारान जी आमची दिशाभूल केल्या म्हणजे आमी जे शेतकारांक हांगासर प्रत्येक आयताराक जे मिटींग अरेंज करून हांगा येतात आमकां न्याय मेळपाक जाय म्हणून आणि हो न्याय हो मामलेदार दिवपाक खंय तरी गफलत करता आणि आमी मागतात सगळे शेतकार हो शेतकारांक न्याय मेळ्ळे शिवाय आमी सगळे शेतकार व्यवस्थित वोगी रावपाना. जे हांगा शेतकी कमिटी हांगसर फारवाल्यात जावं गफलत केल्या जावं लोकांचो कश्टाचो पयसो तो लोकांक मेळोकूच जायो आणि जे मामलेदार सुद्दां आसा मामलेदाराचेर सुद्दां सरकारान एक्शन घेवकूच जाय अशें आमी शेतकारी मागता. नाल्यार शेतकारी सगळे आमी ते मामलेदाराच्या ऑफिसान वचपाक फाटीं फुडें रावपाचें ना हेवूय आमी हे मिडिया मार्फत सांगूंक सोदता. आमी सध्या मामदाराक आमचो रिपोर्ट आशिल्लो तो मामदारान घेतला सगळो फूल तारीख येणार 10 तारीख मरे हय जाता सगळं फूल घेतला म्हणल्यार म्हाजे कडेन तरी अजून तो हिशोब हे आसा पळय म्हाजे कडेन कांय येवना सगळें सेक्रेटरीन सगळं सबमीट केला मामदाराक म्हणल्यार ते म्हाजे कडेन आशिल्लो जाल्यार हांव तिका दिता आयलो पण ते काम तेच करताले म्हाका कांय सांगूंक ना ना ना. आतां हांगा फ्रॉड कितलो आहा 66 लाख हो आणि नारायण म्हणून पळयतालो 3 वर्सां आणि दया कडेन 56,64,000 हा फ्रॉड जाला. तो फ्रॉडा लागून हो सगळो बोळा जाला ते हिशोब दिना आणि आमकां ते डायरेक्ट फिगर कळना आणि जे पळय 1,35,00,000 आहा ते हेणी घालूं ना फक्त 25 लाख यांच्या टायमार पडल्या थंय बाकी ते पयलींचे पयशे ते एफडीक आहा सेविंगा काय ना थंय क्लोजिंग बॅलन्स. जो आमी खजिनदारा हाडपाक गेल्ले तेन्ना तो खजिनदार सांगता जो हिशोब कितें आसा आमचो तो 10 तारीख सुद्दां पिरियड कवर जालो म्हणजे काबार जालो म्हणून सांगता. आता आपल्या कडेन हिशोब ना तुम्ही कितें जाता तुमचे कडेन कितें जाता ते तुम्ही करचे अवश्य करचे अशें म्हणून तो सांगता आमकां. नारायण गवडे तेजे तो सांगता आमकां अवश्य तुम्ही कितें जे तुमचे कडेन जाता फेवराक तुमच्या ते तुम्ही करचे अशें म्हणून तो सांगता. आता आमी शेतकऱ्यांक तो कितें तरी निर्णय घेवचो आणि फुडें वयचे एक तरी एफआयआर करचे नाल्यार विजिलन्स कळोवपाचें आणि फुडें व्हरचें अशें तरी आमचें म्हणणें. कित्याक नाल्यार ज्यो कमिटी जाता ह्यो इतल्यो आतां 2-3 अशी कमिटी जाल्या ते अशेंच करून धुवून येयले सगळे पयशे सुद्दां करचे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. दिल्ली सयत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी तापमान चड प्रमाणात देंवपाची शक्यता आशिल्ल्यान सरकारान थंड ल्हाराची शिटकावणी दिल्या. थंड ल्हाराचो गोंयाचेर परिणाम जावपाची शक्यता नासली तरी फुडल्या दिसांनी बरीच थंडी पडटली हातून दुबाव ना. सोमारा हवामानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना जाल्यार कांय वाठारांनी धुके खूब खर आसूं येता म्हण येरादारी करप्यांक जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. दनपारां मध्याक मेरेन आमकां नितळ मळब आनी वत पळोवपाक मेळटले. दनपारां तापमान 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले आनी उपरांत सांजवेळा उणें तापमान 18 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवतले. 19 तारखे मेरेन सुके हवामानाचो अदमास. सोमारा कांय वाठारांनी उतर धुके. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 18 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसांक 1 डिग्रीन उणाव. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.